जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भक्तिकानो आयच्या लितुर्जीचो विशय जावन आसा देवाचें राज आमचे मदें आसा आनी त्या देवाच्या राजाचो आमी अनुभव करी जाय आनी तें देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत आमी वाडय जाय. देवाचें राज म्हळ्यार कितें? पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी आमकां म्हणटा एक शब्द तो वापरता हिब्रू भाशेंत बेरीत म्हळ्यार करार. देवान मनशा मदें आनी देवा मदें एक करार केला, एक सल्लो केला. हांव तुमच्या पक्षेचो देव आनी तुमी म्हज्या पक्षेचीं भुरगीं. एका कोंबयेन त्या पिलांक आरोन धरलेले बरी हांवें तुमकां एका आवय भाशेन म्हजीं भुरगीं म्हणून इज्रायला तुका हांवें आरोन धरलां. केदाळाय केदनाय तुका हांव सोडचो ना आनी म्हजें इज्रायल केदाळास नास जावचें ना आनी म्हजी परजा म्हजो लोक म्हजीं भुरगीं सदांच म्हज्या रक्षण कवचा भितर आसतलीं. हांव तांकां पोटलून धरतलो, हांव तांकां सांबाळटलो, हांव तांकां नीत करून दितलो, हांव तांकां पोटाक दितलो, हांव तांकां न्हेसोवंक दितलो आनी तांचो हांव मोग करतलो. पूण म्हज्या परजेन म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका एकल्याक मात्र देव म्हूण वळखूंक जाय आनी हांवें सांगले बरी म्हजें उतार आयकूंक जाय आनी म्हज्या ह्या सोल्ल्या भितर रिगोवंक जाय. तांणी 10 उपादेश पाळोवंक जाय, म्हजो मात्र मोग करूंक जाय आनीक तांणी एकवटान जियोंक जाय. तवळ म्हजे भितर आनी म्हज्या परजे भितर हो सल्लो तीर जातलो आनी आमी दोगांय एक जातले. हांव व्हडलें जालें. सोंप्यान सांगचें तर देवाचें राज म्हळ्यार सोम्याक आमचे भितर घेवचो, सोमी आमच्या बगलेन आसचो वा देवाचो अनुभव वा स्पर्श म्हाका आनी तुका जावचो. तर आज जेरेमिया प्रवादी इज्रायलाक आनी आमकां क्रिस्तांवांक एक सवाल विचारता. ह्या देवाच्या राजाचो अनुभव तुका जाला गी? देव तुज्या भितर आसा म्हणून तुका कळ्ळां गी? देव तुज्या पक्षेन बगलेन तुका राखून आसा, सांबाळून आसा, तुजो मोग करून आसा म्हणलो अनुभव तुका सदां जाता गी? वा तुका देव आसा गी ना गी म्हणलो दुबाव जाता गी? वा देव तुज्या भितर आसा गी ना म्हणलें खंत तुका उज जाल्या गी? वा तो देव तुज्या घरा भितर आसा गी ना गी म्हणून तुका सवालां उदेल्यांत गी? हे आज जेरेमिया प्रवादी आमकां विचारता. तर आज देवाचें राज आमचे भितर आसा गी ना गी म्हणून कशें कळचें? पण तुमचे मुखार 4 संगती आयच्या वाचपाचें हांव दवरतां, त्या दाळ तुमकां कळटलें. आयच्या लुका प्रमाणे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा देवाचें राज आमचे तावन काण उडोवचें पयलें जावन आसा मोण्या देंवसारान. मोणो देंवसार म्हळ्यार कोण? मोणो म्हळ्यार तुमी जाणात, ताका उलोवंक जायना आनी मस्त जावन मोणयाक आयकूंकय आयकना. दोळे दिसतात पूण आयकना, उलोवंक जायना. आतां सवाल समजता गी म्हणून मोणयांक समजता? समजता. तर हांगासर मोणो देंवसार म्हळ्यार दिसोवंकय दिसना, आयकूंकय आयकना, उलोवंकय जायना, ताका समजोवंकय समजना. कित्याक? ताका काळोख पडला ताच्या मोतीर. कोणें सांगल्यारय ताका समजना. एक ल्हानसो दाखलो दिता. सकयलें घर आनी वयलें घर दोनी बरीं घरां, टॅरेसाचीं घरां, दोगी कुटुंबांतलींच. वयल्या घरचो काजूच्या रुखाचो एक फांटो सकयल्या घरच्यांक मालवून आयला. त्यो काजू आतां आनी त्यो बियो मुखार आनी ते कोले केदाळा ह्यांच्या बागलार पडटात. ह्या सकयल्या घरच्या मामयेक सदांय झाडूंक 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 पुरो जाता आनी घर गलीज जाता. आनी एका काजू रुखाच्या फांट्या खातीर सकयल्या घरची आनी वयल्या घरची लढाय करूनच पडटात. फांटो खातर म्हणून
आनी त्या दाळा वयल्या घरच्याची जाप एकच, काजूच्या पांट्या विशयन म्हण तुमी उलयशा जाल्यार जीप कातर घालूंक आसा म्हणून. आनी सगल्या घरची भियेतलें, जीप कातरतात म्हणून म्हणून जातात न्ही उगस रावतलें. आनी त्या वेळार तांकां एकलो बरो मागण्याचो ब्रदर मेळ्ळो. ताणें कितें सांगल्यार कोणीय आयकतालीं. ताका आपोवन हाडलो सकल्या घरच्यांनी. तो वयल्या घरा गेलो. आळे बाये दोनी कुटुंबांक लढाय कित्याक? तो काजूचो फांटो कातर उडया म्हणलो. ताका ब्रदराक ती म्हणली, काजूच्या पांट्या विशयन म्हण उलयशी जाल्यार ब्रदर तुजी गोमटी उरतली म्हणून. ब्रदर भियान गेलो एकेकी आनी उलोवंक जायना आनी समा करूंक जायना. फस्ट उतार. मागीर विगाराक आपयलें. हांव तो विगार जावं की पुरो. विगाराक आपयलें त्या फिरगेजीच्या त्या कुटुंबाच्यांनी. हांव गेलो समाधान करूंक विगार, म्हजी जबाबदारी. आनी हांवें सांगल्यार कोणीय आयकता आनी हांवें सांगल्यार सगळें बरेंत जाता म्हणून दोनी घरां मागणी केली. मागणें कर निमाणें च्या कापी पियेलो दोनी कडची. आनी निमाणें काजूच्या फांट्या विशयन उलय जाय न्ही उलयलो. काजूचो फांटो कातरा म्हणून. जाल्ली लढाय पळोवन हांवें दवाचे पडले. दोनी कुटुंबाची लढाय इतली चडली की मारून पडली. हांव धांवलो, कितेंच करूंक जालें ना. मागीर म्हाका कळ्ळें वो मोनो देंवचार म्हळ्यार कितें म्हणून. मोनो देंवचार म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमकां मोती भितर येवचो राग. आनी मोनो देंवचार म्हळ्यार आमच्या मोती भितर तें खंयच्याय एका कारणाक लागून आसचें हगें तें ब्रदरांनी काडूंक जायना. प्रवादी आयले म्हणटा जेरमिया, तांकां काडूंक जालें ना. ह्या जगाक आयले म्हणटा जेरमिया, तांणी कितले मागणें केल्यारय तांकां काडूंक जालें ना. मोदें कोर्टांत वकील आयले केस घालूंक, तांकांय जालें ना. थंयच्यान पोलीस आयले तांकां न्हीद कर दिवंक, तांकांय जालें ना. आतां तुमी सांगा मोनो देंवचार कोणें दोणोवचो? त्या देखून जेजू म्हणलो, ह्या मोन्या देंवचारा सांगाता, आमच्या रागा सांगाता, हग्या सांगाता, मोसरा सांगाता, बेलजेबूल रागाचो राग, हग्याचो हगें आनीक मोसराचें मोसर म्हणलो व्हडलो एक राजत्व तुज्या विरोध येताना तुका कांय करूंक जायना, तूं शेवटायताय. आनी त्या वेळार आमकां दिसचो एकलो मात्र सोमी जेजू. त्या देखून आज जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा, असले देंवचार तुमकां आपोस्तालांक दवडोवंक जायनात. असले देंवचार ब्रदरांक, प्रवाद्यांक, पाद्र्यापांक दवडोवंक जायनात. असले देंवचार एकल्यान मात्र दवडोवंक जातात. कोणें सांगा? कोणें? सोमी जेजून मात्र. त्या देखून मस्त जनाच्या जिवितांत तुमी मस्त मोणे देंवचार आयिल्ल्या वेळार तुमचे आणखी ते मोणे देंवचार दवडात, आणखी दवडावंक कोणा जावनात. कित्याक असले मोणे देंवचार जेजून मात्र दवडय जाय. आनी जेजू केदळ असले मोणे देंवचार दवडयता तो वळू म्हणसर देवाचें राज त्या कुटुंबांत, त्या घरांत, त्या मनशा थंय आसना. त्या देखून आज पयलें सवाल म्हाका आनी तुका, आमचे थंय आसलो म्हणून देंवचार आमी दवडयांगी त्या जेजूच्या कृपेन खंडीत फाल्यांच आजच देवाचें राज आमच्या भितर आसतलें. आनी दुसरें जावन आसा वांटे फांटे जाल्ले आमचें घराणें. हे वरास कुटुंबाचें वरास. वांटे फांटे जातात जाग्या खातीर, फ्लॅटा खातीर, घरा खातीर, पयशा खातीर. इल्लो आपस्वार्थ हर एकल्यांक आसा, म्हाकाय आसा, तुमकांय आसा. मनीस म्हळ्या उपरांत आमकां सगळ्यांक आसा. पयशे कोणाक नाकात, घर कोणाक नाका, आस्तबदी कोणाक नाका, सगळ्यांक जाय. आनी त्या खातीर ल्हान झुजां जाल्यार जावं पुरो, ल्हान झगडी जाल्यार जावं पुरो, ल्हान तीर्प जाल्यार जावं पुरो, ल्हान कोर्ट केस जाल्यार जावं पुरो. नाम आमी सांगना हांव तितले मोगाचे मोवाळाची मनशां जायते फावटी आमी म्हणून दाखोवंक ना जावं पुरो. पूण आज जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार खंयसर बाबा मदें, घोव बायलां मदें, आवय बापायन भुरग्यां मदें आनी शेजाऱ्या मदें असले वांटे फांटे जाल्ल्या वेळार मानस्ताप उपजातात, दोरे उपजातात, कांट्यो उपजातात. आनी तवळ एकामेकाची तोंडां पळोवंक आमकां जायना. जेरमिया प्रवादी म्हणटा म्हळ्यार वांटे फांटे जाल्ल्या वेळार कितें जाता म्हणटा, एक कान आसल्यार तांकां उतार आयकना खंय, आनीक तांकां काळीज आसल्यार तें दारून जावन थंयसर हार्ट एटॅक जाल्ले बरी बसता खंय. आनीक ती मनशां हांगासर शब्द दिवना, पूण तें म्हाका समजता कितें म्हणटा म्हळ्यार पुर्वजां प्रास पास्ट जातात खंय.
म्हळ्यार दुखराक आसता बरी आमी जाता काय म्हळ्यार मनशा बरी आसा ना आमी पुर्वज तशेंच आसले न्ही गे अब्रामाकी आयकोनात ते मोजेकी आयकोनात देवाकी आयकोनात फास्ट जातात खंय आनीक कितें म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक तांकां उलो मारल्यार चीत दिनात खंय आनी निमाणें उतारस मरून वता खंय पळय देवाचे उतारस ते कोलो सुकोवन उज्यांत घालतात पळय करपण वता तशें ही मनशां तांच्या घरांत देवाचें उतार ते बायबल वा देवाचें उतार ते जीव म्हणटात पळय तेंत उलपयतात खंय त्या देखून वांटें फाटें जाल्या वेळार खाली मनशां उलपतात न्ही देवाचें उतारय उलपता आनी देवाच्या उतराक थंयसर मोल आसना आनी निमाणें आमींत मनशां मस्त फास्ट जाता म्हळ्यार पापिश्ट जाता म्हणून आमकां हें सांगता आनी तिसरें देवाचें राज नातल्या वेळार कितें जाता देवाचें राज नातल्या वेळार आमचे थंय दुबाव सडटा खंय आनी देवसार आमकां सदांय फसयता खंय फसयता पळया आमी सुकोवन पडटा जाल्यार आमकां असल्या मनशांची फ्रेंडशीप जाता असले मनीसच आमकां मेळटात म्हाका सोरो पिवंक जाय जाल्यार 10 जाण सोरो हाडून दितात म्हाका ड्रग्स खाण घेवंक जाय जाल्यार तसलेच मनीस म्हज्या सांगाता मेळटात आनी म्हाका कसलेंय वायट करूंक जाय जाल्यार वायट मनीस वेग्गी लागीं मेळटात हाडटात देवसार म्हळ्यार तें आमकां तसलेच मनशांची इश्टागत जाता तसलेच मनीस म्हज्या कुटुंबाचे फ्रेंड्स जातात आनी म्हाका आरयतात म्हाका दलयतात आनी म्हाका त्याच वाटेन वाडटात आनी म्हाका मुखार येवंक सोडिनात बरें जावंक सोडिनात जियोंक सोडिनात अशें म्हजे भितर केदाळे दुबाव आसता उदक पियेतना हांव दुबाव करता आनी तूं कितें घालून दिलां गी कोणाकरी च्या कापी पियेतना नाका बाय हें बश्ट पिवोन जो म्हळ्यार चिंताप येता हॉटलाक गेल्यार तूं कितें पोडलां आवडना कोणें खंय जेवणाक आपयल्यार तांच्या घरा भितर गेल्यार कितें पाड जाता कोण नाळे दुबाव मस्त येतात ती कितें गी म्हाका करूंक सोदतात ती कितें म्हाका मारूंक सोदतात अशें आमचे भितर एका रितीचें बें आनी भियाचें वातावरण देवाच्या वातावरणाचे वरवीं दुसरें भितर घडटा आनी निमाणें सोतें आमकां जेजू हांगा कितें सांगता गी म्हळ्यार सोतें जावन आसा जेजूच्या विरोधूच आमी काम करूंक सोदता कित्याक आमचो इश्ट दुसरो जावन आशिल्ल्यान जेजू आमच्या पक्षेकच आसना म्हणटा म्हळ्यार जेजून आमच्या पक्षेक आसा जंय जाल्यार देवाचें राज आमच्या भितर आसा जंय जर तर देवाचें राजत वांटें पाटें जालां थंयसर लढाई झगडें जालां थंयसर बेलजेबूल भितर आसा थंयसर शांती ना जाल्यार एकवट ना जाल्यार मागण्याकी भितर वारें आसना आनी मागणें तें उनोवणी मागणें आसता आतां पळय फेणां घाल्यांत कितलीं फेणां घाल्यार दगत आसा पळय कित्याक वारें उण आसा तशेंच मागण्याचो मनीस कितलें मागणें केल्यार तें मागणें उणोवणी मागणें जाता शिवाय जेजूचें शांत मागणें जायना हें बारीक चिंतून पळय जाय आमी कित्याक आमी उणोवणी सिटीर बसल्या वेळार ती सीट आमकां आडयेंतल्यान तोपता आनी तापता तशेंच आमी कितलें मागणें केल्यार जेजू आमच्या पक्षेक ना जाल्यार देवसाराक आमी कान घेवन पक्षेन जियेता जाल्यार तें मागणें उणोवणी जाता त्या पक्षाचें जाता ह्या पक्षाचें जायना आनी त्या देखून आयचे पयले वासाप आमकां कितें म्हणटा एक स्त्री 100 दीस मिसांक आयली मीस जावन पाटी वेताना इल्लीशी तकली सकल घालून बेजारान वेतली फिरगज विगारांनी सारलें तूं 100 दीस मिसांक आयलें हांवें तुका पळयलें पूण हर एका दिसा तूं बेजारान घरा वेताय कारण कितें गी म्हणून ताका ती स्त्री म्हणाली आमकां भुरगें ना भुरगें जावना त्या देखून घोव म्हाका म्हणटा सदांय मिसाक वचूं एक वात पेटय भुरगें जाता म्हणून 100 दीस जाले 100 वाती पेटयल्यो आणकी भुरगें जावना म्हणून त्या देखून इल्ली बेजार तकली सकल घालून पाटी वेता म्हणून ताका फिरगज विगार म्हणालो खंय ते 100 वाती पेटयल्ल्यान भुरगें जावचें न्हय तें तुका घोवान एक वात पेटय म्हणली ती खंयची वात म्हणून आसा त्या घोवा कडेन सार म्हणून ती गेली घरा आनी म्हणाली तुवें वात पेटय म्हणली खंय खंय कोणा मुखार आनी खंयची वात म्हणून ताका घोव म्हणालो खंय हांवें तुका ही म्हाजे मुखार वात पेटय म्हणली न्हय हांवें तुका मिसाक वच म्हणलें ही गरजेंत वात पेटय म्हणली न्ही हांवें तुका वात पेटय म्हणली एकच वात पेटय खंयची म्हाका एक भुरग्याचें देणें तूं दी म्हणलें हांवें तितलेंच त्या वातीचेर न्ही तुज्या जिविताच्या वातीचेर तिका समजलें ना परत्या घोव म्हणालो वात पेटय म्हणली हांवें तुका घरान भुरगीं आसूं दी ना जावन संतोशान राव देव आमकां भुरगें दितालो
पूण तूं सदां मिसाकोस माग म्हणलें हांवें त्या वातयेचेर पातयेनी दवरची न्ही जेजू म्हणल्या वातयेचेर पातयेनी दवर म्हणून त्या बायल म्हणचे त्या दीस फ्लॅश जालें हे दोमसोर ती चिंतली पेटयल्ल्या वातयेचेर थंयसर वीज जाता म्हणून थंयसर आजाप जाता म्हणून पूण जेजूक म्हज्या भितर पेटयिल्ल्यांत आजाप जाता म्हण तिणें नासली त्या वेळार ताका ह्या जगान शिकयलें त्या जेजूक कशें तुवें घेवचें कुमगारा रुपार आनी कशें त्या जेजूचेर बावार्थ दवरून जियोवचें गी म्हणून सतानान नितीन उपरांत तिका कळ्ळें पेटोवची वात ती आंगोण पूण म्हजें जिवीत जेजू खातीर पेटोवचें आपलें ती आंगोण न्ही ती भेटोवणी म्हणून तिका त्या दीस समजलें पूण डीप थियोलॉजी म्हणटा आमी विस्नार चिंता पे आसतेंच आमकां जेरमया प्रवादी म्हणटा कितें तुज्या देवाक ताच्या उतराक चीत दिवन तुज्या कुटुंबाची वा तुजी वैयक्तीक जिणी तूं बदली आनी तो देव तुजें जिवीती बदलितलो पळय त्या उतार आयकून तुजी जिणी तूं बदली आनी देव तुवें मागलें सक्कट दितलो तर आज मागलें सक्कट आमकां मेळना म्हळ्यार आमी त्या स्त्रिये बरी आणकी बावार्थाच्यो वाती मात्र पेटयता पूण आमची वात आमी पेटयना आमची वात पेटोवची म्हळ्यार आमचो बावार्थ सोडोवचो आमचें मागणें सोडोवचें म्हजी बदलावण हांवें जेजूच्या कृपेन करची आनी त्या वेळार हांवें बावार्थान मागलेलें अरियक संगती देव म्हाका दितलो म्हणून तर आज असले एक देवाचें राज आमच्या जिणेंत आनी आमच्या घरांत आमी वाडोवंक सोडोवंक जियोवंक प्रयत्न करया आमेन.